देवा दयाळ काकुळतीच्या बोगस बापा मोगाच्या बापय म्हूण आडवोर नाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका ये जेजू हांव काकुळत मागता दितलोय म्हूण पातयेता सर म्हजी पातकां कंटाळटा आयच्यान ती सकट सांडटा ये जेजू हांव काकुळत मागता दितलोय म्हूण पातयेता सर म्हजी पातकां कंटाळटा आयच्यान ती सकट सांडटा। आज सिंजीचो बुधवार आमच्या माथ्याक गोबर घालतात, पूण पास्कांच्या आयतारा पवित्र उदकांत आमी नितळ जाता। प्राचीन काळाचो जांबळो रंग पास्का काळार भांगराळो जावन बदलता। शुक्रारा दिसा आमी करची कुर्सावाट क्रमेण आमकां रित्या फोंडासरशी व्हरून पायता। करेजमाचो प्राचीत पास्काच्या आनंदाक वाट जावन दिता। सिंजीच्या बुधवारा आरंभ केल्लें पैण पास्काच्या आयतारा शेवटाक पावता। पूण ह्या 40 दिसाच्या पैणा वेळार आमच्या पातकी जिणयेची बदलावण भोव गरजेची, नांतर हें पैण शेवटाक पावनातलें जावनच उरता। प्राचीन काळार आमी वायट सांडूंक आसा, बरें आदारूंक आसा, अवगुण मोडूंक आसा, शेगुणां वाडोवंक आसा, जेजूचें कश्ट मरण नियाळूंक आसा आनी आमची पातकी जिणी बदलूंक आसा। एकाच सुत्रान सांगचें तर प्राचीन काळ परिवर्तनाचो काळ। ह्या दिशेन पवित्र सभा 3 भक्तीच्यो करण्यो आदारूंक आमकां आपोवणें दिता। पयलें दान धर्म, आमचे कडेन चड आसा म्हूण न्हय, बगार आन्येकल्या लागीं इल्लें आसा देखून वांटून घेवच्याक। दुसरें मागणें, देवाक आमच्या मागण्याची गरज आसा म्हणून न्हय, बगार आमकां देवाच्या आदाराची गरज आसा म्हणून। तिसरें उपास, भायली करणी जावन मात्र न्हय, बगार कुडीच्यो वडण्यो दामून दवरूंक। आतां आमी देवाचे उतार आयकुया। सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 6 वाक्य 1 तावन 18 म्हणसर जेजू म्हणालो, तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशा मुखार तांणी तो पळोवचे खातीर तुमी आदारीन अशें सत्राय घेया, नाजाल्यार तुमच्या सर्गींच्या बापा लागसो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाबासो ना। देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वाजयनाका। कपटी सिनागोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरां तावन शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात। खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळूच मेळोवन जाला। पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं। अशें तुजें दान धर्म गुटान जावं आनी गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो। तुमी मागतना कपट्या सारकीं जायनाकात, आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनागोगांनी आनी रस्त्यांनी कोनशांनी उबे रावून मागोवंक तांकां चड खुशी। खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोवन जाला। पूण तूं मागतना तुज्या गुपित कुडा भितर रीग, दार दांप
आनी थंय गुपित्त आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग. आनी तुवें गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी उपास करतनाय कापाट्यांबरी तुमचीं मुखां बावयनाकात. ते आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक आपली सारकेंच बंगयतात. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोवन जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माक आनी तुजें मुखामळ धू. अशें तूं उपास करताय म्हूण गुप्ती आसल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं. तुवें गुटान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देवाचें उतार हें. आज आमी प्राचीत काळ वा कुरपेचो काळ आरंभ करता. ह्या काळार आमी देवातावन चड आनी चड कुरपां जोडून घेता. ही कुरपां जोडचे खातीर पवित्र पुस्तकां मारिफात 3 संगत्यो आमी पाळोवंक इगर्ज माता शिकयता. उपास, मागणें आनी दान धर्म. उपास केल्ले वरवीं आमी आमकांच खालती करूंक पावतल्या. जशें सोमी कुर्साच्या मरणा पैणांत खालतो जालो, तशें आमी सोम्या संगी खालती जावंक आसा. देखून जेजू आयच्या सुवार्तेंत आमकां जागवण दिता. आमी उपास करचो, मागणें करचें आनी दान धर्म करचें लोकांन पळोवचे खातीर न्हय, बगार आमचेच आत्मीक जिवीत फळाबरीत जावचे खातीर. हें गुटान करूंक आमकां आपोवणें दिता. अशें केल्ले वरवीं सर्गीचो बाप आमचेर संतोश पावतलो आनी आमकां जाय आसल्या कुरपेनी तो भरतलो. प्राजिताच्या काळार मागणें. मोगाळा जेजू, तुवें मागणें, त्याग आनी उपास करन 40 दीस आनी 40 राती आरण्यांत करसिली आनी सैतानाच्या ताळणेचेर जैत वेलें. उपरांत देवाचें राज लागीं पावलां. बरी कोबार सतमना आनी पातकी जिणी बदला म्हूण लोकांक नव्या जिविताक रिगोवंक उलो दिलोय. कुर्साच्या कश्टा मरणा मुखांतर सैतानाच्या पदवेचेर तुवें संपूर्ण तरान जैत वेलें आनी आमकां पातकाच्या काळोखांतलें सर्गींच्या उजवाडाक मरणांतलें जिविताक हाडलें. ह्या तुज्या कश्टा मरणाचो उगडास काडूंक तशेंच मागणें आनी प्राजीत आदारून आमच्या पातकाचेर जैत व्हरूंक वर्सान वरस हो प्राजिताचो काळ तूं आमकां फावो करताय. हो आमकां कुरपेचो, पवित्रपणाचो आनी तुजी दयाळाय भोगसो काळ जावं दी. ह्या प्राजिताच्या काळार आमी पातकातावन मेकळें जावंक मागणें, त्याग, उपास आनी बरी करणी आदारन तुज्या मोगातय पाटी येवंक कुरपा लाबय. अशें सर्व आमच्या कोटेपणाचेर जैत व्हरूंक आनी हो प्राजिताचो काळ समतस तुज्या पुनर्जिवंतपणांत भागीदार जावंक अवकाश लाबय. आमेन. पातकां खातीर म्हाका फावो उजो कठीण सासनाचो कश्ट व्हडले येमकोंडाचे सदां जळच्या उज्याचे ये जेजू हांव काकूत मागता दितलोय म्हूण पातयेता सर म्हजी पातकां कांटाळता आयच्यान ती सकट सांडटा पातकादान हांवें सांडलें
सासणीक सूख देवा गेले सांडलो सांगात आंज बोडव्यांचो संतोष देवाक पळोवचो ये जेजू हांव काकळूत मागता दितलोय म्हूण पात येता सर मोजी पातकां कंटाळता आयच्यान ती सकट सांडता ये जेजू हांव काकूट मागता दितलोय म्हूण पात येता सर मोजी पातकां कंटाळता आयच्यान ती सकट सांडता